Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. मोगाच्यानो आयज आमच्या गोंय आनी दामांवच्या महाधर्म प्रांतांत नीती आनी शांती पासत भेटयलोलो दीस. आमच्या भोंवतणी नदर मारल्यार ओनीत, झगडीं, मारामारी, फोटिंगपण, ल्हान दुबळ्यांचे होक मोस्त्योप आनी हेर तरेचें वायट जाल्लें आमकां दिसता. असले परिस्थितींत आमी नीती शांतीचे दूत जावंक आयचो सेवाधर्म आमकां जागयतात. हें आपोवणें जियेतोल्यांक नीती खातीर झुजूंक सोंपें न्हय. जेजू जिवीत आपणावंक आनी तें जियोंक गरज. जेजूंत रिगलोलो भावार्थी वायटाचेर झुजतलो आनी नीत हाडटलो. उचांबोळाय थोंडायतलो आनी शांती समाधाना खातीर वावुरतलो. जेजूच्या बोळान नीती शांतीन जियोंक हे मिसाचे भेटेंत आमकां देवाचो आदार मागतना गोंयच्या धर्म प्रांतीक नीती आनी शांती पासत वावुरतल्या केंद्रा पासत हे मिसाचे भेटेंत मागुया. प्राचिताची रीत. मूळ एक झाड व्हड जावपाची आनी खोलायेची खुणा. क्रिस्ती जिवीत जेजूंत रिगून जियोंक आनी नीती शांती पासत वावरूंक आमकां आपयल्यान. आमचें जिवीत भायल्यान क्रिस्ताचें म्हूण दाखयलां, पूण नीती शांती आनी स्वता पासत वावरूंक आनी जियोंक आमी फुडाकार घेवंक ना. अशें वयले वयर मूळ नासलोलें क्रिस्ती जिवीत आमी जियेल्या आमकां बोगोस. सोम्या काकलूतकर. तागडी नीतीची खुणा. ती एकसारकी आसतना माप फावो जाता. आमी मनीसपणाचे जाती कातीक गरीब, गिरेस्त आनी हेर दुसरे तरेचे भेदभाव जियोन मनीसपणाचो दर्जो उखलून धरून जियोंक चुकल्या. अनितीचें माप वयर काडलां आनी स्वताचीं तत्वां पयस दवरल्यान आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकलूतकर. वेगवेगळ्या देशा संबंदी जाल्ल्या झुजांचें चित्र. हीं चित्रां आमकां दर एका झुजांत मनीस जातीचेर, अदीक प्रमाणान बायलांचेर आनी भुरग्यांचेर हल्लो जालोलो आमकां दाखयतात. असल्यो घडण्यो आमी समाचारांत पळयतात आनी प्रमाणपत्रांचेर वाचलां आनी ओगी रावल्या. आमी शांती पासत मागूंक ओ जागृताय करूंक जातालें तें करूंक भियेल्या ओ ओगींच रावल्या. आमकां बोगोस. सोम्या काकलूतकर. वाचपा आदीं विवरण. न्याय नीत राखात आनी प्रमाणीकपणान चलात हो उलो इसायस प्रवादी विदेशांक पोरगोडटा आनी देवाची दयाळाय, मोग आनी नीत कोणाक भायराय नासतना सगळ्यांक आसा म्हूण आस्वासन दिता. भाग्यवंत पावलू रोमकारांक बरयलोले चिटींतल्यान देवाची देणी सोगटांक आनी देव ती परत घेना, कित्याक ताची दयाळाय आनी मोग शीम मेर नासलोली म्हूण कळयता. शुभवर्तमानान कानानचे ओस्तोरेचो भावार्थ आनी तिणें थिरासोणान केल्लें मागणें
जेजू न्हूच वाखाणता, पूण देवाचे काकलुतीची जोर सोगटांक उक्ती आनी भेदभाव करिनासतना फावो जाता हें सोत परगोट करता. भावार्थाचे जागृतायेन ही वाचपां आयकुया. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, नीत सांबाळात आनी प्रमाणीकपणान चलात, कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या आनी म्हजें प्रमाणीकपण उगडापें जातोलें. सर्वेस्पोराची सेवा करूंक, ताच्या नांवांचो मोग करूंक, ताची चाकरां जावंक, भोगतीन ताच्या पांयां पडटात त्या पोरक्या मनशांक, म्हणजे 7वो दीस भोसटाय नासतना पाळटात तितल्यांकूय आनी म्हज्या कोरारा पोरमाणें जियेतात तितल्यांकूय म्हज्या पवित्र दोंगरार पावयतलो. हांव तांकां म्हज्या मागण्याच्या घरांत संतोसायतलो. तांचे होम आनी योद्न म्हजे वेदीर मानून घेतलो, कित्याक म्हज्या घराक सगळ्या पोरसांक मागण्याचें घर म्हूण वळखतलीं. सर्वेस्पोराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे पोरी मनीस प्रितुमेर तुज्यो वाटो वळखतले. तूं एकलोच सोडवणार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळतलें. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां मुरगोटू, संतोसाची गितां गावूं, कित्याक तूं न्याया पोरमाणें जोडती करताय, निती पोरमाणें करताय पोरजांची मनसुबी. पृथ्वीच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलोयताय. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळी प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, तुमकां विदेशांक सांगता, हांव विदेशांचो धर्मदूत आनी म्हज्या मुणयारपणांचो मान हांव राखतां. पूण हातूंत म्हजो हेतू असो की म्हज्या रोगताच्या भावां भयणींक तुमची देख घेवचे आशेन भरची आनी हे तरेन तांतल्या थोड्यांक तरी सोडवण मेळोशी करची. तांकां भायर आयलोल्या फाराक संवसाराक बोगसोणें फावो जालें म्हणटच तांकां भितर काडून कितें घडतलें जाणात मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपणूच म्हणू येत. आपणें दिल्ल्या देण्या विशीं तशेंच आपणें केल्ल्या आपोवण्या विशीं देवाचें मन बदलना. तुमी एका काळार देवाची खुशी पाळी नासल्यात, पूण आतां तांणी ताचें आयकूंक ना. देखून तुमकां ताची काकलूत मेळ्ळी. तशेंच ताचें आतां आयकोनांत तीं तुमकां काकलूत मेळ्ळ्या ती पळोवन आपुणूय
काकलूत जोडूंक पावतली. सोमेस्तांची दया करचे खातीर देवान सोमेस्तांक आपल्या आज्ञांचेर आड वचूंक निर्मिलें. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. जेजू स्वर्गा राज्याचें शुभ वर्तमान परगोडटालो आनी लोकां मदें सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तीर आनी सिदोनाच्या प्रांतांत कोडसरून गेलो. आनी कानानची एक बायल त्या प्रांतांतली येवन अशी बोब मारूंक लागली, सायबा, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कोर. म्हजे धुवेक देंवचार जोबोर पिडापीड दिता. पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना. आनी लागीं येवन शिस्ताचे कोडे अशें प्रार्थून मागूंक लागलें, तिका तो उपकार कोर आनी धाड. ती आमचे फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें परती पाळून म्हळें, म्हाका फकत इस्रायल घोराण्याच्या सांडलोल्या शेळयां सोरीन धाडला. तरी पूण ती आयली आनी ताचे मुखार सोरपोटली. तिणें मागलें, सायबा, म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचें खाण काडून सुणयांच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय. तिणें म्हळें, खरें सायबा, पूण आपल्या धोनयाच्या मेजावेले धोरणीर पडटात ते कुडके सुणयांचे पेटेय खातात. तेन्ना परती पाडून जेजून तिका म्हणलें, आगे, होड तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच घडयेर बरी जाली. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भावार्थ्यांचे मागणे. आमच्या धर्मीक वडिलांनी भियेनासतना आनी काळजीदारपणान निती शांती पासत वावरूंक आनी शिकोवणेंतल्यान तशेंच जिविताचे देखींतल्यान सोमेस्तांच्या बरेपणाक वावुरतले फुडारी तयार करूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी निती सोतान पोरजेच्या बरेपणा पासत वावरूंक दुस्मानकाय वेगळोचार पयस दवरून शांतीचें वातावरण देसांत जियोंक तांचे पासत देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा.
नीती शांती पासत वावुरतल्या दर एका क्रिस्ती भावार्थ्याक बरी भलायकी, दैवीक बळ आनी कृपा फावो जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. झगडीं, झुजां, मारामारी असलें वातावरण संवसारभर वाडत वेता. देशामदें सोमचिकाय, एक दुसऱ्यांचें बरेपण आनी मनीस जिविताचो अभिमान राखूंक आनी सांबाळूंक आनी पृथ्वेर शांती शिंपडावंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. नियाळ, बाये, तुजो भावार्थ व्हड आसा. तुवें मागलोलें तें तुका मेळ्ळें. मातयो 15:28. नियाळाक आधार. एका गांवांत रामू सदांच सकाळीं फांतोडेर उठोवन शेतांत काम करतालो. त्या वर्सा मोठो दुस्काळ पडलो. सगळे शेतकामती चिंतूंक पडले. पावस ना, जमीन सुखी, बियां मोरोन वेतालीं. गांवांत लोक रडत आसले, पूण रामू शांत आसलो. तो सदांच देवा लागीं मागणें करतालो आनी थोडें थोडें काम चालूच दवरतालो. लोक ताका हांसतालो, फकाणां करून म्हणटालीं, आतां कसलोच फायदो ना. पूण रामू मनांत म्हणटालो, उमेद आनी भरवांचो सोडप ना. जायत्या दिसांनी मळब काळें जालें आनी पावस पडलो. सगळो गांवचो लोक खोशाल जालो. रामू हांसलो आनी म्हणलें, विस्वास आनी कोश्ट केन्नाच निर्फळ जायनात. इजायस प्रवादी आमकां उगडास करता. आमी विस्वास दवरून आनी स्वतान जियोंक जाय. भाग्यवंत पावलो रोमकारांक बरोवन सांगता, जेजूक चिकटून रावल्यार मेलीं जाल्यार पासून देव सांडचो ना. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत एक बायल जेजू सोरशीं व्हड विस्वास घेवन येता आनी जेजू तिचे धुवेक बरी करता. आमच्या जिवितांत प्रस्न उपरासल्यार रोखडोच भावार्थ सांडटा. आमी दुसऱ्या देवाक भोजता आनी खोरी वाट जेजू म्हूण विसरता. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Koro.